पयले पासून आतां एक स 8 दीस सुमार जाले हो फोंड आसलो. हो फोंड आसले तरी आमी पंचायताक सांगिल्लें, आमच्या सरपंचान 2 फावटी तो फोंड पुरयलो, हें घालून हातोर बी घालून पुरयलो. पूण आतां आमी तें चोयलां ते भाशेन थिंगा कालवड आहा. तो कालवड आहा आनी तो कालवड म्हाका दिसता हें घाता तितलें भितर वयता आनी आज तो चड व्हडलो जाला आनी लोकांन थिंगा झाडां बी रोयले. कित्याक तो झाडां बी रोयले कित्याक तो मेन रोडाचेर आहा आनी हो हायवे चड ट्राफीक वयता. एअरपोर्ट रोड हो आतां लोक जायते ट्राफीक वयता आनी काल जाले 2-3 दीस एकली मोटरसायकलाचे बायल पडोन ताका तकले माल लागून हॉस्पिटलांत व्हरोन लोकांनी ताका फर्स्ट एड बी दिन तांकां धाडले. मागीर आनी 2 जाण पडले. पूण हे भाशेन तर कंटिन्यू पडटा. सो पंचायताक जाता ते पंचायतान केलां. जाले 4 दीस जाले एक बायल पडून तकली बोकली फुटली ती बायलेची हे फोंडा पड आनी हो गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेयना. हे फोंड पडले चोयना. कितें आमचे डिमांड हो फोंड ताबडतोब पुरोवपा जावो ना. एक फोंडा पण लोक मोतले पयर येयले आनी ते पॅच गायले आनी गेले. आयज म्हणल्यार आतां आनको आख्खो डीप जालो. आनको हें जालो. कित्याक ऑथॉरिटीज ज्यो आहाय ते तर कांय एक्शन घेयना जाल्यार आमी झाड लावपा पडलीं. आमी MLA खंय आमगे आतां हो MLA तो वचपाचो येवपाचो तें खबर ना थंय कितें जालें तें. MLA should have called the proper authorities and told them to do this work. केन्ना जालें? ह्याच जाले 4-5 दीस जाले आतां. कोण चोयलें ना अजून? कोण चोयले आतां आमकां खबर ना. कित्याक आमकां दिश्टी पडले चोयना तें कितें बोडी कितें आहा तें घालून दवरलां थिंगा.